मगड आड आड नाव मगड आड सूर्यकांत मनोहर मापारी राधाकृष्ण मंदिराचं महाजन गेलो काल आमचं सप्ताह सुरू झालं. काल दनपारा 12 एकादशीचा आमचं सप्ताह सकाळ दनपारा 12 सुरू झालं तर अखंड आज समाप्ती झाली 12. हांगासून आम्ही सांजचो 5 पार काडटा. पहिली दत्तावाडी जंक्शनाचेर आसता थंय भजन जाता. मागीर दिंडीन पार फुडें जाता. पार म्हणजे रथ मिरवणूक ती मागीर थंय वैच्या हाळी आसता. वैच्या हाळी तेंगे हेंचे सप्तशती भुमिकेच्या थंय बारीकशे देव कशें आसा घरान थंय बैठक जाता. तशीच मागीर बाजारांत जाता सुंदरपेट थंयसर जाता. थंयसून तशीच मारुतीच्या देवळा कडेन बैठक जाता. मारुतीच्या देवळा कडसून मागीर जगाड्याच्या हाळये कडेन जाता. मागीर थंयसून देवळा कडेन येता. देवळा कडेन मागीर दिंडीची समाप्ती. मागीर भजन आसता रातभर 24 तास भजन चालू आसता देवळात. अखंड असो सप्ताक आमचो कितलींशींच वर्सां चालू आहा. हे पयलींच्यान जाणटेकरी दिले ते आतां आमचे भुरगे बी करतात. ते महाजन मेळून करतात सगळो. आनी अशें आयकलां की पार आसता पळय तो पयलीं खंय आमच्या साखरेन खंय अशें कसली साथ येयल्ली पळय आनी ती साथीचो म्हणजे रोग आसलो पळय ताका निवारण नासलें म्हणून लोकांनी खंय देवा घराणे घातले की आमी दत्तवाडीसून स्टार्ट करतले बाजारसून परत देवळान समाप्ती करतले म्हणून. म्हणजे तो तेन्नासून ते पयलीं पासून चालू आहा तें म्हणजे केन्ना काळान जालें आमकांय खबर ना. आमी तेन्ना ल्हान आमी जावंक सुद्दां आसचें ना. तेन्नासून ते अखंड अशी भजनी सप्ताह एक दीस सबंद करता अशें देवाक ते गाराणे घालून मानलेले थंय. आनी 5 पर्यंत आमचे बेटे कितें जाता टोटल. आनी मागीर देवळान एक लास्ट दिंडी जाता म्हणजे हांगासर रिंगण घालता आनी दिंडी सोंपयता आनी लास्ट मागीर भजन ते भजन चालूच आसता. ते काल सकाळीं सुरू जाता म्हणजे 12 स्टार्ट जाता ते आयज 12 म्हणजे 24 वरांचे अखंड अशी भजनी सप्ताह आसता तो मागीर समाप्ती जाता. अशी ही अशी देवाची इतिहास कसो हो आमकां जाणट्यांनी सांगलेलो आसा. आनी तशें चल्लां आनी हेच्या फुडें आमी म्हणजे आमी आमच्या भुरग्यांकूय शिकयतले आनी फुडें चालूच दवरतले. तिथी आसता का कितें एकादशी सकाळी. आनी मागीर परवा दिवाळी आहा. दिवाळीच्या हांगा परत उत्सव आसा देवळान आरत जाता ह्यात आनी मागीर सोमारसून दिवाळीच्या दुसऱ्या दिसा काकडे जाता सकाळी 5 स्टार्ट जातल्यो म्हणजे त्यो तश्यो सकाळी 5 ते 6 चालू आसता. मागीर हरी जागा जाता. सकाळी आरती जाली काय हरी जागा जाता. अशें देवाचो उत्सव चालूच आसता.